हांव आयज खोर्जुवेंसून भायर सरलां आनी टायमार हांव 10:30 भायर सरलां. 11:30 पावपा म्हूण हांव लेट पावलां. कित्याक? पोरवरीम ट्रॅफिक जॅम, चक्क ब्लॉक जाता. आमचे भितरल्लो रस्तो सकयल रस्तो लायन लागता आनी फुडें फाटीं वचूंक जायना. हें डेव्हलपमेंट करतात ते एक प्लॅन डेव्हलपमेंट करपाचें. जस्ट लायक हाव हांवें म्हणलेलें असेंब्ली NEP इज बींग पुश्ड विदावट प्लॅनिंग. आमचे हायवे पासून काम चालू आहा विदावट प्लॅनिंग. सर्वीस रोड तूं पळय, तूं डॉक्टर सिडनी पिंत्रुजाऱ्या घरा फुडें तूं पळय थिंगा रस्तोच ना थिंगा. आनी आमी सायडीन मातयेन वयतात, डेंजर जाता आनी लोकांक त्रास जाता. आनी थोडे फावटी एक गाडी बारीक पासून लागली जाल्यार आनी व्हडलें जॅम जाता. चडपा त्रास जाता लोकांक. आनी हेच पासत पयलीं तें सेट करून मागीर हें काम करपाचें. इतले बेगीन स्टार्ट केलें हें पिलर बांदपाक आनी आमगे रस्तो काबार केलो आनी सर्वीस लेनूय ना. आनी सर्वीस लेनाच्यो सगळ्यो घाण जाल्यो आहात थिंगा. आतां आमचे सर्वीस लेन आहात ते पासून तूं पळय, दे आर बिकमींग डंपींग ग्रावंड्स. कित्याक देर इज व्हेरी टॉल ग्रास, चिकन वेस्ट आनी कितें उडयतात थिंगा. गेल्या त्या सायडीन घाण वता. आनी हें मेन रोडाचें काम. हाव कॅन यू डू दीस? इज देर नो प्लॅनिंग? इज दीस नॉट पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग? इफ इट इज पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग which the contractor is bound to do, what is the PWD doing to make sure that the contractor is doing his work properly? Or फकत ते मेन काम करतलो आनी पयशे हातलो सांगून हें केलें म्हूण कांय करनासतना मागीर सोडपाक दवरपाक की हें करून मागीर दुसरो टेंडर काडटलो रस्तो सामको करपाक. Any work which is given, I know for sure in your package of contract, they make provision for the contractor to make service road for the purpose of smooth flow of traffic. आमगे जुवारी ब्रिज करता आसतना तेन्ना हें आशिल्लें in the package of service road. Even when the highway was being done, service road package हांवें पळयलां. So this has to be there. If it's not incorporated, it is a failure of the department, failure of the officials. It must be pinpointed who has failed if there's a failure. And if there is the condition asa zalyar, I want to know who is the officer who is responsible to ensure it is being implemented. कित्याक नाल्यार तूं पयशे हातलो आनी तूं म्हणटलो तूं कांय करनाका. One more thing in regards to dust, the dust is उगता पोरवोरी रस्त्या खातीर उदक मारपाक जाय, that is also there. So दोन गोश्टी आसात. एक माती, ती माती घेतात ते उदक मारतात ते थर्ड पार्टी इतली चॅक जाता, गाडी पासून स्कुटरान वचूंक जायना, तांकां त्रास जाता, डेंजर जाता. आम फोर व्हिलरां वयतात तेन्ना आम सामके हालतात थिंगा, तें सोड आमकां इतलें डेंजर ना. बट टू व्हिलर्स, कित्याक मेजॉरिटी ऑफ ट्रॅफिक इज टू व्हिलर्स आनी तांकां त्रास जाल्यार ते पडले जाल्यार गो बायल वयतात तेन्ना प्रॉब्लम जाता लोकांक. सो आनी थोडे फावटी आमचेर पासून पडटले. So that putting of water, unless you have a stability, is not correct. One. Number two, थर्ड पार्टी तुमी जाणात शिमीट घातात. खंयचे फोंडके पडले जाल्यार शिमीट घातात. Collector of North Goa had once issued an order to stop putting cement, concrete on the roads. कित्याक हें concrete भायर सोदता and this concrete वाऱ्याचे उबे जावन आमगे नाका गेले जाल्यार that is very bad. So people suffer with that cement dust, fly ash म्हणटात तेका, and with that it is very bad for health, and that is also something which should be avoided. आनी तूं म्हाका सांग, रस्तो दामराचो जाल्यार कसलो इंजिनियरींग शिमीट भरपाक बुराक? दामोरू भरपाचो, दामोरू घालपाचो. You can't put this thing. It's like trying to put wood to एक ग्लास बुराक जाल जाल्यार ग्लासाक तूं ग्लास घातलो, or you'll have to take steps for it. You can't put wood and you can't put iron in it. So it's like that. You can't mismatch.